प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी सुरवातेक सांगला त्या प्रमाणे आयज आमी विश्व धर्म प्रकटणेचो आयतार समारंभ आनी आयचो हो विशय आमकां सगळ्यांक उगडास करता की आमच्या ह्या मिसावाचो आमकां एक मिसाव दिल्लें आसा जेजून ताचें राज प्रगटूंक आनी हें आमी आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आमकां आयची तिनूय वचपां आमकां आपयतात. हे मिसाव तरी आमी प्रगटलेले जाल्यार मोगाच्या भावां भयणो, आयच्या हे तिनूय वचपाची मुखेल वड म्हणल्यार आमकां एक चाकर कसो जावंक आपयता. सगळ्या मनशांक सोडून हाडूंक आमचो सर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी ताचो पूत जेन्ना संवसारांत आयलो आनी आमी सगळीं जाणात तो जेन्ना संवसारांत आयलो तो एक राजा एक पालासींत कसो जिवंक ना, पूण तो एक चाकर कसो एक गरीब मनीस तो जालो, एक गरिबां भाशेन कालत्या मनशा भाशेन तो जालो. आनी आयज ती आमकां ह्या पयल्या वचपान इजायास प्रवादी जो बरोच पयलो जेजू येवचे पयलो तो ऑलरेडी तो आमकां सांगूंक सोदता की एक मेसेज येवचो आसा, पूण तो चाकराचें रूप घेवन येवचो आसा आनी आमी ताचे भाशेन जावंक आमकां आपयलें. आनी होच चाकर हे कश्टोतल्या चाकराची तो आयज खबर करता आनी होच चाकर आमकां ह्या पातकांतली पातक नपयत करूंक आमचे पासून तो मरतलो, आमचे पासून तो जायते त्रास भोगतलो आनी आमचे पातकांतली तो आमकां सोडवून दितलो. हें आयज आमकां पयलें वचप कोडीत करता. पूण म्हज्या भावां भयणो, ह्या कश्टा मरना वरवीं जे तो भोगतलो आनी मरतलो, पूण तो सासणाच्या सिजनाक मरचो ना, पूण तो मरण पुनः जिवन जावन आमचे सोशी तो रावतलो. हेंच आयज इजायास प्रवादी आमकां उगडास करता. आनी दुसरें वचप आमकां हें उगडास करता की आमी आमचें हें कार्य दिल्लें आसा जें आमी मुखार वतल्यार न्हू आमकां ही घोटाय जायी, आमकां ही शक्ती जायी आनी शक्ती आमकां कोणा कडल्यान मेळटली म्हणल्यार आमच्या जेजू, आमच्या सुम्या जेजू कडल्यानूच आमकां मेळटली. तर आमकां आयचें दुसरें वचप म्हणटा की आमकां कितेंच जाय जाल्यार आमी देवा लागीं जेजू सशी आमी वचोंक गरजेची आनी तो आमकां पयस ना, तो आमकां लागींच आसा. आमी जाणाव आमी देवा लागीं मागता पूण आमकां केन्ना केन्ना मेळना बीन दिसता, पूण देव जाणा आमकां कितें बरें तें, जेजू जाणा आमकां कितें बरें तें आनी तो आमकां सगळी घोटाय दितलो, तो आमकां राखतलो. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयलां बी गेल्ल्या सुमनांत आमी पळयलां जेजू देखून म्हणटा आमी जेन्ना आमी परगडटात तेन्ना आमकां जायते त्रास येतले, जायते गोश्ट येतले, पूण आमी तेन्ना भिवची न्हय, पूण आमकां कितें उलोवचें आसा, आमच्या जिवितांतलें कितें आमी दाखोवचें आसा तें आमकां सगळें पवित्र आत्मा दाखयतलो. हें आमकां आयज दुसरें वचपूय खोडीत करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता म्हज्या भावान भयणो, शिसाचें मन, शिसाचें काळीज तांकां दिसतालें की जेजू एक राजनितीक राजा कसो, राजनितीक म्हणजे रोमकार तांचेर राज चलयताले न्हू, सो तो तांकां दिसतालें की जेजू ह्या रोमकारांक काडून उडोवंक येयला आनी आयज दोग जाण शीस जाकोब आनी जुआंव जेजू सशी येता आनी तांकां दिसता की जेजू रोमकारां लागीं झुजून तांकां भायर उडोवन आपलें नवें राज्याची स्थापनी करतलो आनी ह्या राज्याचे स्थापनेंत ह्या राज्यांत तांकां उजवान दावो बाजूक जेजूच्या बाजूक बसूंक तांकां तें हें आसलें कितें तें आशा आसली ती. आनी आयज जेजू म्हणटा हें तुमच्यान करूंक जातलें काय, ते आजून जेजूची खरी कार्य कितें तें, खरें कार्य कितें तें समजूंकूच नात. आनी ते म्हणटात की आमच्यांनी पिवंक जातलें हें कोश्टांचें जें पात्र जेजू पिवचें आसा तें आमच्यांनी पिवंक जातलें. जिती नासतना ते म्हणटात म्हज्या भावान भयणो, जेजूचें हें कार्य जें आसा तें आमकां दिल्लें आसा, तें आमकां एक चाकर जावची, चाकराचें कशें आमकां मिसांव दिल्लें आसा. आमी व्हडपणान न्हू, पूण आमी खालती मनशां जावन हें जेजूचें राज परगटणेचें काम आमकां चलोवंक दिल्लें आसा. आयज आमी शुभ वर्तमानांत पळयता इतिहासाच्या घडणेक लागून हे व्हड हाय पोजिशन
घेवंक सोदताले हे दोग शीस ताका लागून दुसऱ्या शिसां मदें वाद विवाद जाता. दुसऱ्या शिसांक दिसता की हांणी आमकां आमच्या फाटल्यान वचून सगळें आमकां चीट केलें अशें तांकां दिसता. आनी म्हज्या भावान आयची हें शुभ वता आमकां दाखयता की आमी जेन्ना गोरवांत आसता आमकां जेन्ना व्हडपण जायता जायतें बरेंपण येना, थंय सगळें वायटूच येता. आनी हें आमकां आयच्या शुभ वता दिसून येता. पूण जेजू आमकां ही बरींच उतरां सांगता की आमी तो तांकां ते जेंटायल्स दुसरे गांवचे दुसऱ्या देशाचे वडिलांची खबर करून सांगता की तांकां अधिकार दिल्लो आसा दुसऱ्यांचेर राज करूंक. पूण तांचें आमी पळोवन घेवचें न्हू. आमकां जे जेजून देवान वेंचून काडल्यात आमकां एक कार्य दिल्लें आसा, आमकां एक पदवी दिल्ली आसा. पूण ही पदवी आमी गोरवान न्हू व्हडविकायेन न्हू पूण एक कालतो मनीस जावन एक चाकराचें रूप घेवन आमी करचें. हेंच आमकां आयज ही आयची वाचपां आमकां आपयतात. आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताकूय आमी हें लावुया. आमकां सगल्यांक दोन प्रकटणार जावंक आपयल्लीं आसात. आनी एक दोन प्रकटणाराची गूण म्हणल्यार कितें तें आमी आयज पळोवया. पयलें म्हणल्यार एक दोन प्रकटणार जावन आसा देवाचो मोग चाकलेलो, देवाची खुशी करून जियेतलो ताचो चाकर. आमी तरी जेजूचे खरें दोन प्रकटणार जातले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो पयले सुद्दां आमी ताका चिटकून रावंक गरजेचें, ताका अनुभवूंक गरजेचें, ताचो मोगूय अनुभवूंक आमी गरजेचो. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या सोबें धरतले जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत अनुभवतले आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण आसतलें, आमच्या जिवितांत ती खुशालकाय आसतली. आनी तीच खुशालकाय मोगाच्या भावान भयणो आमकां एक बोड एक शक्ती दितली हें जेजूचें जें कार्य आसा, हें मिसांव जें दिल्लें आसा तें फुडें व्हरूंक. नाजाल्यार आमी तरी जेजूक समजूंक ना आजून पर्यंत, ताका अनुभवूंक ना जाल्यार हें कांयच जावचें ना. आनी आयचें तें शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां हे दोग जाण शिसां मदें तांकां तांचें चिंतपूच दुसरें, तांचें मनूच दुसरें आसलें, तांच्या काळजांत जी आशा आसली तीच दुसरी आसली. दोन प्रगंडेचे वावरांत ते मिसळ जावंक ना पूण तांचें मन आसलें आमकां एक व्हड स्थान जाय, जेजूच्या राजांत एक व्हड स्थान जाय तेंच आसलें. दुसरें आमी शिकूंक जाता तें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो दोन प्रकटणां म्हणल्यार लोकां सरशीं वेता, लोकां बरोबर वाट चलोवन तांकां जेजूशी हाडटा. आनी हाचो बरो उदाहरण म्हणल्यार मोगाच्या भावान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्तूच. तो ताच्या जिवितांत तो लोकां बरोबरूच चल्लो. घडी हे जायते हें आसले कोण फारिजेव आसले, तांचे वडील आसले लोकांचे, ताणें तांकां देवा सोशी हाडपाचे मनीस आसलेले. पूण ताणें तें काम करूंक ना पूण जेजून केलें. जेजून आपल्या सांडलेल्या शेड्यांक ताणें परतून देवा सोशी हाडली. आयज आमकां तेंच करूंक आपयल्यांत. दर एक मनशा मदें आमकां बरे गवणी जावंक आपयल्यांत. आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान हेंच देवान दिल्लें कार मुखार वचूंक एक बरे गवणी दुसऱ्यांक जावंक. आजून पर्यंत जंय जेजू आजून पावूंक ना, जेजूची वळख कोणाक मेळूंक ना तांकां दिवंक आमी वावरूंक गरजेचें. आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच करपा मागुया की आमी देवाच्या मोगान भरून देवाचोच मोग अनुभवून देवाचे खरें दोन प्रकटणां जावंक हीच करपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.